मोगचनो मोरयेक आमी माडतिरांची राणी म्हूण आपयता. माडतीर वा मार्थर म्हळ्यार कोण? माडतीर म्हळ्यार विटनेस, साक्षी. देवाक साक्ष जाल्ले, क्रिस्ताक साक्ष जाल्ले, क्रिस्ताच्या कश्टांनी वांटो घेतिल्ले. सांत पाऊल सांगचे बरी कोलोसेकारांक बरयले पत्र अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 4 अशें म्हणटा, तुमचे पासत कश्ट सोसूंक म्हाका आतांय संतोष भोगता. क्रिस्ताच्या कश्टांनी कितें उणें आसा तें ताची कुडी म्हणजे पवित्र सभे खातीर म्हजे कुडींत हांव भरती करता. पळया, जेजू खातीर आमच्या कुडींत जेन्ना आमी कश्ट सोंसता तवळ एका माडतीरपणांत आमी वांटो घेता. देखून सांत पाऊल म्हणटा, आय हॅव क्रुसिफायड माय सेल्फ टू द क्रॉस ऑफ जीसस क्रायस्ट. क्रिस्ताच्या कुर्साकच म्हाका सावें किळावन घेतलां. देखून ह्या संवसारीक जायते तरांचे माडतीरपण आसा. देखून रगत वारोवन माडतीरपण, रोमाचे माडतीर, चायना देशांत माडतीर, सिस्टर राणी मारिया ती माडतीर रगत वारोवन. सांत पाऊल रक्त साक्षी, हांकां रक्त साक्षी म्हणटा. दुसऱ्यान वायट मार्टरडम म्हणटा, जिविताचे कश्ट मौनपणी सोंसिल्ले माडतीर. पाद्रे पियो तसले जिवितान 50 वर्सां जेजू क्रिस्ताचे ते कुर्साचे गायचे कुडीन तांणी घेतले. आनी मी पळयता जुआंव पौल दुसरो ताका गुळो घाल्लो, ताच्या आनकिडीची एक वांटो पीस जाल्ली आनी ती खटकन काडली. मरता पर्यंत ताका पडखानी आसली, ती ताणें कोणाकच सांगली ना. मगच्यानो हें एक माडतीरपण न्हय गी. आमच्या घरांनी आमची मलगडी मनशां आसात, 8-10 वर्सां हांतुळणार न्हिदले कडेन आसात. ही एक तराचें माडतीरपण न्हय गी. देखून आमचे बोवारी पिडा सोंसतात, कस सोंसतात, तेय माडतीरच. तांकां कोणीय माडतीर म्हूण परगटुना तरी रक्त साक्षी आसात, वायट मार्टरडम म्हणचे आसा. देखून मोगाळ भावनांनी पळयनो आमच्या घरांनीच आमची आब आनी व्हडली माय, आमची मलगडी आवय बापूय कश्टल्ली रीत जाल्यार विश्वासान जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साक तांकांच तांणी खिळायली रीत आमी पळयला. हांकां आमी माडतीर म्हूण आपयता. मरये मायन क्रिस्ता खातीर रगत वरवना. पूण हांवें सांगलें दुसरें माडतीरपण वायट मार्टरडम म्हणचें आसा. तें माडतीरपण तिणें सोंसलें. देखून आमी पळयता अवंकार सली गर्भेस जातना जायतें आयकोंक मेळटा. मरये मायेक कितलेशें आयकोंक मेळ्ळें ना. तिणें तें मौनपणी सोंसलें. आनी आमी पळयता गर्भेस्त स्त्री ती बेथलेहेमाक पैन करचें, थंयसर भुरग्याक जल्म दिवंक एक सुवात मेळना. कितल्या काळजांत मनांत ती दुखली जावी येत, कितलें तिणें सोंसलें जावी येत. इजिप्ताक पलायन करता आसतना मरये मायन कितलें सोंसलें जावी येत. पळया कितलें दूख तिका भोगलें जावी येत. हाच्या वर्त्या मापान बाळूक जेजू देवळांत समर्पण करतना सिमियोन म्हणटा, हें बाळ तुजें काळीज पापसूंची एक बली जातलें. तर आशिर्वाद दिवंक म्हणून व्हेल्ले तें बाळ दूख जातलें म्हणटा आसतना मरये माय कितलें सोंसूंक मेळ्ळें ना. मगच्यानो जेजू देवळांत सुकून गेल्या वेळार मरी माय रडली जावं पुरो. एक आवयन ताच्या भुरग्याक पगडावचें तितलें सलीस न्हय, कश्टाचें. ती सोदून धांवली आनी म्हणटा, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाब आनी हांव कितल्या खंती दुखान तुका सोदून आसलें. म्हळ्यार थंयसर खंत दूख आसली. तिच्या पुताक लोकांनी ताची मत पिरवल्या, ताका देंवसार लागला म्हणटा आसतना मरये मायन कितलें सोंसलें जावी येत. तिसोच पूत विणगो जावन कुर्सार म्हाका तान लागल्या म्हणून हाक बोब घालून बाबा म्हजोच मो तुज्या हाती ओपून दिता म्हणून मरता आसतना मरये मायक कितलें सोंसलें आसलें ना. पळया देखून ती निर्जीव कुडू तिच्या उस्क्यार घेताना तिच्या साथांनी
तिनेंच जळून जाल्ल्या त्या पुताक पोंडान दवरत असताना तिका कितले भोगले ना. ही एक तराचे मडतीरपण न्हय. देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आज आमी मोरये मायेक माडतीरांची राणी म्हणून आपयता. देखून सर्व माडतीरांक मोरये माय एक बोड, एक सकत. जर तर मोरये मायन इतले सोसले तर जेजू क्रिस्ता खातीर आमी खंय सोंसताव तर आमकां सगळ्यांकी मोरये माय देख जावन आसा. शी इज द स्ट्रेंथ ऑफ ऑल मार्टर्स. जेजू खातीर कस सोसूंक ती एक आदर्श. देखून मुखार भावन आनी भयणीनो, एक दाखलो हांव तुमकां दिता. अमेरिकाच्या दुसऱ्या महाझुजा वेळार थंयसर अमेरिकेचो एकलो सोल्जर आसलो. ताचें नांव जावन आसा वॉल्टर मार्क. आनी तो झुजा ताळार मस्त गायलो. आनी मरच्या स्थितीर आसतना ताचो फ्रेंड ऑस्टिन गॉडरिच ताच्या सांगात आसलो. ऑस्टिन गॉडरिच तसो फ्रेंड मार्क मरता आसतना थंय तोंडांत आयली निमाणे उतरां, ये म्हजे माय, ये म्हजे माय. आनी ऑस्टिन गॉडरिचा कळीत आसले मार्कान ताच्या आवयक पळोवंक वचना. तो जल्मतनाच ताची आवय सरल्ली जाल्यार पळयनातल्या आवयक मरच्या वेळार तो उलो मारता, ये म्हजे माय, ये म्हजे माय. माडतीरांनी कितले बोब मारली ना मोरये मायेक. मोरये माये आमकां तूं पाव. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार म्हूण कितले बोब मारले ना. देखून ती सर्व माडतीरांची राणी. देखून मोगाचे न्हू, मोरये माये लागीं मागया. आमचे कस सोसूंक मोरये माय घटाय दिता, सकत दिता. भगिनीची देवाचे माये आमो पसोत विनंती कर. क्रिस्तच्या बसवण्याक आमी पावसवचे खातीर. आमेन.